नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. केनियाचे राष्ट्रपती विलियम रुटो हांचें आयज 3 दिसांचे भारत भोंवडेर नवी दिल्लींत आगमन जालें. आपल्या दिल्ली राबित्यांत राष्ट्रपती विलियम रुटो हे केनिया आणि भारत ह्या दोन देशांमदल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर बसका घेवन भासाभास करतले. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या व्यापार आणि गुंतवणूक विशयावेल्या कार्यावळींत लेगीत राष्ट्रपती विलियम रुटो वांटो घेतले. भारत भेटेर आयिल्ल्या केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो हांकां आयज सकाळीं नवी दिल्लींत राष्ट्रपती भवनांत शिष्टाचारा प्रमाण येवकार दिलो. राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती रुटो हांकां येवकार दिलो. सुरक्षा दळाच्या जवानांनी राष्ट्राध्यक्ष रुटो हांकां मानवंदना दिली. उपरांत राष्ट्राध्यक्ष रुटो हांणी राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या समाधीचेर फुलां ओंपून आर्गां ओंपलीं. अभ्यागत पुस्तिकेंत लेगीत तांणी संदेश बरयलो. राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो आपल्या 3 दिसांच्या भारत भेटेर आसात. आयज तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा बसका घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. हैदराबाद हाऊस हांगा जाल्ले बसकेंत दोनूय फुडाऱ्यांनी केनिया भारत ह्या देशांमदीं आशिल्ले संबंद अदीक घटमूट करपाचेर भर दिलो. केनिया के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है. आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केनिया के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं. इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा. क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है. Kenya has joined the alliance of biofuels and also the solar alliance as we tap into our renewable assets in Kenya. I have told Prime Minister Modi that Kenya has 92% of its grid as green, and we are well underway in being a hub for green manufacturing and green industrialization, and we will want to share in the experience of India and some of their manufacturing capabilities that require green energy can have a safe place in Kenya. In conclusion, let me say I am truly immensely grateful to Prime Minister Modi, the government and the people of India for the courtesies extended to us, for what we have managed to achieve with this visit, and I am very confident that we have consolidated and solidified our relationship, and that we are looking and focusing on a greater future for both the people of India and the people of Kenya. जाणीवपूर्वक रीण थाकावपी लोकां आड खर कारवाय करपाचे निर्देश अर्थीक एजन्सींक दिल्यात अशी जाप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज राज्यसभेत दिली. थकीत आशिल्ल्या सुमार 34,000 कोटी रुपयांची वसुली मार्च म्हयन्या मेरेन केल्या अशी माहिती तांणी दिली. चालू म्हयन्याच्या 1 तारखेमेरेन सक्त वसुली संचालनालयान 15,186 कोटी रुपया परस अदीक मोलाची संपत्ती जप्त केल्या अशें मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. If NPAs are coming down in India, and steadily at every year's number shows, which I'll read it out, and would the honourable member please carefully notice that banking distress, whether in Germany or in the US, and the banks which are going bust in the US, if that has not been kept in the back of the mind of the member, and he still would raise, would you do international comparison? This is the comparison which speaks for itself. So if you want me to name by country and then by India's banks comparison, it's hair splitting.
You are, as a senior member of the House, aware that even last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year about NPA coming down. आयुर्ज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान वैजकी क्षेत्रांत आशिल्ले वैज्ञानिक शिक्षक पॅरामेडिकल स्टाफ ह्या सगळ्यांक सशक्त आनी कुशल करपाक तशेंच तांचे मदीं आशिल्ली तांक वाडोवपाक केंद्रीय येवजणे अंतर्गत पुराय प्रयोजन केलां. तशेंच सगळ्यांक बरी भलायकी सुविधा दिवपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आशिल्ल्या दृश्टिकोनाक साकार करपाक सरकार प्रतिबद्ध आसा आनी ते खातीर अथक प्रयत्न करतले अशें आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलें. माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 9.5 साल की कार्यकाल में उन्होंने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, देशवासियों ने, दुनिया ने उसको देखी है और महसूस भी की है और उसमें से सबको सेवा भी मिली है. सबको मुझे लगता है कि काफ़ी अपने शारीरिक समस्या से राहत भी मिली है. आयुर्विज्ञान के जरिए जो भी हमारे डॉक्टर्स है, जो टीचर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नॉन आयुष साइंटिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, सबको उनकी मतलब एम्पावरमेंट के सिलसिले में, आप स्किल के सिलसिले में उनकी क्षमता बढ़ाया जाए. उनकी इसके लिए उनको अधिक काबिलियत बनाने के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में वो व्यवस्था रखा गया है. 4 राज्यांत जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकांत राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडांत भारतीय जनता पक्ष जाल्यार तेलंगणांत काँग्रेस पक्षाक यश मेळ्ळां. आतां ह्या 4 राज्यांत सरकार स्थापणुके विशीं व्हडा प्रमाणांत राजकीय हालचाली सुरू जाल्यात. सगळ्या राजकीय पक्षांच्यो बसका सुरू आसात. राजस्थानाचे नवे मुखेलमंत्री वेंचून काडपा खातीर हालचाली सुरू जाल्यात. काल उसरां ह्या संदर्भात नवी दिल्लींत भाजपाचे राष्ट्राध्यक्ष जे.पी. नड्डा आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची राजस्थानाचे प्रभारी आनी प्रदेशाध्यक्ष हांची भेट घेतली. राजस्थानात विरोधी फुडारी वेंचपा खातीर लेगीत काँग्रेस पक्षाची बसका जातली. मिझोरामात भोवमत मेळिल्ल्या झोरम पीपल्स मुवमेंट ह्या पक्षान नवनिर्वाचित आमदारांची आयज बसका आपयल्या. ह्या पक्षाक पुराय भोवमत मेळ्ळां. बंगालच्या उपसागरांत सुरू जाल्ल्या मी चॉंग चक्रीवादळाच्या प्रभावाक लागून तामिळनाडूंत व्हडा प्रमाणांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या. वादळी वारें आनी पावस हाका लागून खुबश्यो रेल्वे गाडयो आनी प्रवासी विमान सेवा लेगीत बंद करच्यो पडल्यात. चेन्नई विमानतळाचेर व्हडा प्रमाणांत उदक तुंबिल्ल्यान फाल्यां सकाळीं 9 वरां मेरेन विमानतळ बंद दवरपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला. मी चॉंग चक्रीवादळ फुडल्या कांय वरांत नेल्लोर आनी मछलीपट्टणम ह्या वाठारांत पावपाची शक्यताय आसा. वादळ पिडीत वाठारांत बचाव आनी मजत कार्या खातीर राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन पंगडान तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आनी पुदुचेरी ह्या वाठारांत 21 पंगड तैनात केल्यात. शीम सुरक्षा दळ आनी हेर यंत्रणा लेगीत आवश्यक साधनां सयत सज्ज दवरल्यात. तामिळनाडू दर्यादेग वाठारांत निर्माण जाल्ल्या मी चॉंग चक्रीवादळ पिडेस्त लोकां खातीर देशभरांतल्यान मजत कार्य सुरू जालां. गोंयच्यान सीएम रिलीफ फंडाच्या माध्यमांतल्यान वास्कोच्या लोकांनी अन्नधान्य आनी हेर कांय जिवनावश्यक वस्तू तामिळनाडूंत धाडल्यात. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांणी हे विशीं प्रसार माध्यमांक म्हायती दिली. म्हणजे आज थंय पळोवपाक गेल्यार परिस्थिती खूब बिकट आसा. आमची तामिळनाडू भाव भयणां थंय खूब त्रासान आसा आनी ताची दखल घेवन आमचो ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंतान इमिडिएटली तांकां रिलीफ मटेरियल पावपाचो एक हें स्टार्ट केलें आनी आज एक ट्रकलोड म्हणजे तातूंत भितर आमच्या भयणी खातीर थोडे नॅपकिन्स आसात, सॅनिटरी नॅपकिन्स आसात, नाल्यार तांदूळ, गंव, साकर, तेल, बिस्किट्स ह्यो फर्स्ट फेजीन पळय कितें लागता अशें त्रासान आसता तेन्ना त्यो आज धाडपाचो हें केला. आज आमी ती फ्लॅग ऑफ केल्या. फ्लॅग ऑफ म्हणजे आज आमी भरून ती आज धाडटात. आतां 9 सुमार ही म्हाका दिसता 9:30 वतली तामिळनाडू. आनी हांव सगळ्यां कडेन अपील करता हो वायट असो टायम कोणाचेरूच येवचो न्ही. आज तामिळनाडू जाला, खूब वर्सां पयलीं केरळा येयल्लो, तेन्नाय आमी प्रत्येक जाणांनी आमच्या भाव भयणांक मदत करून तांकां वयर काडिल्ली. आनी हेंच एक आमचें खरें हें आसा की खंय त्रासान खंयचोय आसलो आमी आज सगळ्या भारत देशांत रावता आनी सगळ्या कडेन आज आमची भाव भयणां आसा. सो कोणीय आज संकटान आसलो जाल्यार तांकां इमिडिएटली पावप
जाल्यार म्हाका दिसता ती खूब गरजेची गोष्ट आसा आनी आज हांव ऑनरेबल CM प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा की इमिडिएटली तांणी हाची दखल घेवन आज एक ट्रकलोड तांणी धाडलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.